सांगलोलें म्हणजे थिंगा कॅमेरा बसोवपाक आनी लायटी घालपाक. लायटी घायलोले एक पाट सारकेल्यो त्यो फोडटा थिंगा येवन मस्तीपणां करून. म्हळ्यार आतां सद्या ना थिंगा लायट्यो. म्हळ्यार आतां परत सरा रिक्वेस्ट करता थिंगा एक CC कॅमेरा बसोवपाक आनी लायट्यो घालपाक. आनी ती कोण येता ती बरे भशेन येवपाचें आनी वचपाचें अशें मस्तीपणां बाटल्यो पडून घालपाक. पंचायत म्हूण कितले फावटी क्लीन करतली आं? एवरी इयर्स आतां रेनी आतां ब्रीज क्लीन करून दवरला. परत बुरशेपणां परत तेंकाय म्हण आमकांय म्हण हें आहा रिस्पेक्ट आहा न्हू परत क्लीन करपाक. तेका लागोन सांगता येता ती बरे भशेन येवपाचें. अशें तर चयल्यार ना कितें स्ट्रीक एक्शन घेतलें म्हणजे थिंगा येवपाचें बंद करपाचें. लायटी ना कावूक नासता भुरग्यांक येता वयताना मातशें प्रॉब्लेम जाता रातचे कित्याक भिरांत दिसता कुलार ड्रग्स घेता आनी कितें चलोंक पासून आमकां भिरांत तेक लायट मेळ्ळें. आनी दुसरें म्हणल्यार आमची इगोजेन वरांडान येवन मोटरसायकली दवरता बसोन पियेता बाटल्यो सोडून वयता थिंगासर आनी ड्रग्स घेता खंयच्याय टायमार देनपाचीच सोड एकदम रातचे 12-1 मुरागोडे ते सायडीक मोटरसायकल येता आमकां कळना कोण येता पळय ते रातचे आनी कोण दुसरेय लोक येता आतां येयले 2-3 टायम तरी येवन वयता ते पूण विचारूंक मात भिरांत दिसता कित्याक आमी एकली आसता आनी सांगूंक जाय ती कितें हें करीत पळय ते म्हणून आमकां आनी एक तर रातची लायट आसना आमकां लायटीचे आनी एक CCTV कॅमेरा ते आमचे चलना ते मातशें रिपेर करून हें करपाचें. पुलीस येताय येताय रोकडे वयताय फाटल्यान मागीर ते गाडी रस्त्यार मोदी दवरताय म्युजीक वाजयताय मस्तीपण करताय बियर पिताय बाटले घेवन सिगरेट पडटाय जाय ते नाकासलो करताय. लायट आसना थिंगा आनी आमचे भुरगीं कॉलेजीसून बीन येताय केन्ना लेट जाता केन्ना बेगीन येताय म्हण तांकां भिरांत दिस न्हू दिसान पासून ते रस्त्यार गाडी घालून आसताय म्हण आमचे भुरग्यां येवपा भिरांत न्हू कितें तरी करपा जाय न्हू तुमी आतां आमी पयलीं केलोलें आमी रातचे पासून रावल्लीं थिंगा रस्त्याक लागोन एश कोन्न पिताय ते बाटली फोडटाय बी लागोन आमी रातचे पासून येतालीं थिंगा म्हण थोडे दीस केले आनी आतां पोतून बंद जालें आनी ते पोतून आतां बाटली फोडपा लागले. चिखले पंचायतीचे ज्युरिडिक्शनान आमगे एक धाकटें आयलंड येता सेंट जसिंटो आयलंड येता तितून आमी गांवचो लोक रावता 160 गांवचो लोक रावता पूण रिसंटली आतां आमकां प्रॉब्लम जावपाक लागला की भायलो लोक येता आमकां भायलो लोक येयलो म्हण प्रॉब्लम ना आमकांय बरी खुशालकाय भोगता की भायलो लोक येता गांव चोयता सगळे चोयता बट एंटी सोशल एलिमेंट्स जेन्ना स्टार्ट जाताय लायक बॉटल फोडपाचे या कपल येताय ते म्हणजे एकमेका धरून थिंग चर्ची फुड्यान बसताय जावं अदर थिंग्स करताय तेन्ना आमची धाकटी भुरगीं थिंग आयलंडार भोंवताय जावं आमची गांवची जाणटी भोंवताय सो दे फील ऑकवर्ड एज वेल आनी फाल्यां सांगूं जायना केन्ना थिंग कितें आनी कितें अननॅचरल सोशल एलिमेंट जावपाक शकता जावं रेप जावपाक शकता कितें जावपाक शकता हाका लागून पंचायतीन या तशेंच आमच्या रिस्पेक्टीव ऑथॉरिटीन कितें तरी डिसिजन घेवचें आनी आमचे विलेजर्सांक हेल्प करचें की आमी जायते पयले गेले सगल्याच्या फुड्यान थोडे दिसाक लागून जाता 7 days 8 days पेट्रोलिंग करताय बट आफ्टर ते सेम इश्यूज अगेन you can still go on the island and see there are plenty of glasses broken all over the bridge in front of the church everything is damaged. We are not against anybody coming and looking at the beautiful island. I do myself go to other places as well. I have a look but I don't believe in anti-social elements or disturbing the peace of the island. We are the few villagers who live peaceful in there. People who come there they should respect the islanders who live there peacefully. They should come down, enjoy and then go back rather than coming and doing all this anti-social element like drinking in front of churches, breaking bottles and then going around and just things like that. So I'm just requesting to just guide or take help of the necessary authorities and just make sure the issue is resolved at the earliest. कंटिन्युअस पेट्रोलिंग दवरिल्लें आनी फाटल्या तेंपाक आमी खूब केसीसूय बूक केल्ल्यो पुलीस पेट्रोलिंग कंप्लीट दवरिल्लें ताच्या उपरांत लोक येवपाचे जावं त्यो रेसी मारपाच्यो हे सगळें बंद जाल्लें पण म्हाका दिसता आनी आतां पावसाच्या हातून तें कंप्लीट बंद आशिल्लें पण आतां म्हाका दिसता परतून सुरू जालें अशें म्हाका आयकूंक आयलां सो आमी आतां पेट्रोलिंग परतून आनीक टायट दवरतले सगळ्यांक कोणाक आसा तितक्यांकूय चॅलेंज दितले थंयसर नाका जाल्यार करपाक दिवचें ना कित्याक म्हाकाय खबर आसा लास्ट टायम हांवें पळयली की बायक रेसींग करतालो थंयसर त्या ब्रिजाचेर तें हांवें पळयल्लें सो ताजे उपरांत आमचें पेट्रोलिंग आशिल्लें सो नाव वी वील अगेन डेफिनेटली मूव ऑन फॉर दीस लुकींग ऑफ द केसीस.